तुम्ही काल मिटिंगेन कितें फातर भितर गाळी बी ना मारलेले ना तशें कितेंच करून नासलें वयल्यान आमी तांकां विचारपाक गेले न्हू तेन्ना तेंच्या दोन कार्यकर्त्यांनी आमच्या गळ्यांक धरले गळ्याक एकल्याच्या कॉलर धरले एकल्याच्या गळ्याक धरले. आमचे तुम्ही गायी फातर भितर जाल्यार काय ना मारले ना तशें कांय ना आमी फक्त विचारपाक गेले वयल्यान आमकां वयल्यान काय म्हणपाक लागलो तो. तुम्ही कितें सोरो बी पिवन गेलेले ना ना हांव तरी वयल्यान केन्ना सोरो पियेना कोणाकय विचारलें जाता आनी बेश्टे वयल्यान आरोप करताय खोटे आरोप करताय हांकां फक्त हे खोटे सांगपाची संवय जाल्या. तुमकां कितें कितें राजकारण कशें दिसता तुमकां? हे राजकारण सामकें घाणेरडें राजकारण आहे तेंचें. काँग्रेस तरी सामकीच पाडी आनी तो विश्वजीत राणे आनी तो प्रताप राणे सामकेच बाद. कोणी कितें केलें कितें ना तें खबर ना म्हणून मिटींग चालू आसली. हांव मिटिंगेंत नासलो, हांव आसलो सांकळे. तरी आसतना आयज म्हाजें नांव घातलां हांगा मिटिंगेंत नासलो आनी बोवाळ केलो, उणें मारले आनी कितें म्हणून. असली फटिंगपणां करता. आयज लोकांक कळपाक जाय की ही फटिंगपणां करता त्या मनशा वांगडा रावपाक जाय की कोण खरे आहा तेंच्या हरशीं रावपाक जाय ते. आणि तांकां सगळ्यांक बेल आउट केले आतां 10 जाणांक. टोटल 11 जाणां. एकटो धारवाड आसा, धारवाड आसले आसतना तेजी कंप्लेंट घातल्या. तो मिटींग म्हणटा तो पर्या म्हयनोभर नाच असल्या मनशाची कंप्लेंट घातल्या आनी तांकां 5-5 हजार बॉन्डाचेर आतां रिलीज केल्यात. ही कंप्लेंट आसा ती खोटी आसा. पॉलिटिकल मोटिवेशनाक लागून ही कंप्लेंट घातल्या. खुबश्यो समस्या आहात त्यो लोकांनी उचलून धरल्यो धारेर आनी त्या संदर्भान हो विशय जाल्लो. आनी जे युवक नवीन आहात ते युवकांक संदी ना, थंय नोकऱ्यो मेळनात, उदक मेळना, रस्ते ना. ह्या उदाहरणासून हे प्रश्नचिन्ह तयार जाल्लो आनी तेतूनसून हो एक वाद निर्माण जाल्लो. तितून आमचो भारतीय जनता पार्टीचो कांयच हेतू ना आनी कांयच उद्देश ना. त्या बद्दल आनी सांगूंक सोदता की तो जो म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीन जुगार वाडयलो आनी कितें वाडयलो. म्हाका सांगात, भारतीय जनता पार्टीचो थंय आमदार ना. जो आमदार आहा तो पर्याचो काँग्रेसचो आहा आनी कितकीशी वर्सां तो जात आनी तेज्या काळानच हो सगळो वेव्हार जो चालू आहा तो तेज्या काळासून चलत येयल्लो आनी आजुनूय चलता. तेन्ना ताका ज्या गोश्टीक जो मोठेपण जर तो घेता पर्य मतदारसंघान, जर जी वायट गोश्ट करता ताका तोच कारणीभूत आहा. तेन्ना तेणी तेजेर लक्ष घालचें. कालचो इन्सिडंट जाला ती लोकांनी तेंचे कडेन न्याय मागला तेन्ना तो दंगो जाल्लो आहा. तो झडकोवपाक तेंच्यांनी हो ड्रग्साचो विशय करून फक्त विशय हो डायवर्ट करूंक सोदता की पूर्ण जनतेक कळोंक जाय की बाबा सत्तरीन ड्रग्स चल्ला आनी काल जे तेंचे कितें तोडफोड कितें मारामारी जाल्या हो विशय इसारपाचें.